दीस बुधवार सप्टेंबराची 18 तारीख 2024. पयलें वाचप. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 12 अवस्वर 31, अध्याय 13 अवस्वर 13. सगळ्यां भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर्व बसांनी हांव उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवस करतलें वाटले बरी, खिणखिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एकोडेसो पर्वत आनी एक कडेन वसोसो करचें तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर्व म्हजे आस्त बदीकस दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हणून हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत आसूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान भराना, मोग मर्यादे विणें सालाना, स्वंत अदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें भरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच साराना, प्रवादाचें उलोवणें अखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जाणवायाची देणी नापैंच जातली. कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयिल्ल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतलो, भुरग्यां बरी समजतलो आनी भुरग्यां बरी चिंततलो. आतां जाणटो जातस भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोण सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणां, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. अशें आसता भावार्थ, भरवसो आनी मोग हीं तीन मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33, 2-3, 4-5, 12 आनी 22. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा, 10 सरयांच्या किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मानान एक नवें गीत गाया, प्रवीण रितीन वाजंत्र वाजोवन ताका नावाडा. श्लोक. सर्वेस्परान आपणें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताचे विश्वासी जतनेन संवसार सगळो भरला. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचला ती खरीच भागी. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी दया. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 7, 31-35 पर्यंत. जेजू म्हणालो, तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हणून हांव सरी करूं? कोण सारकें ते म्हणयेत? पेंटेन बसोन एकामेकाक उलोवन कर्ण हे परी सांगतल्या भुरग्यां परी ते म्हणयेत, आमी तुमकां पेरलूक वाजयली तरी तुमी नासली नात,
आमी तुमकां दुखाचीं गितां गायलीं तरी तुमी रडली नात. स्नान दतार जुवां वायलो, ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो. ताका देंवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो, वायन पियोणें, सुखगारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणटीकाय सूख नातली म्हणून ती पाळतल्या उद्देशी रुजू जावन येता. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. थोड्या लोकांच्या चिंतपा प्रकार हेरांनी कितें केल्यारय सूख. नासूंक पिर्लूक वाजयल्यार नासूंक नजो म्हणटात. दुखाचीं गितां गायलीं तरी हें कसलें गायन म्हणटात. जेजू हें तत्व ताका आनी स्नान दतार जुवांव कसरी करता. जुवांव उपास करतलो, वायन पियेनातलो. ताची जिणी भोव कश्टांची आसली तरी ताका देंवसार लागला म्हणटाले. जेजू खातालो, पियेतालो, हांसतालो, सुंकागार आनी सामारियांच्या लोकांक बुजोण दितालो. पूण ताका खेंडून पोटारो म्हूण ताका आपयलो. आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करता लोक ताका खेंडून उलयता. आदीं बरें आशिल्लें आतां पाड जालें म्हणटा, वा कितेंय करिनासतना रावल्यार कितेंय ना, एक नवें सांव करूंक हाचें तावन जायना म्हणटा. आमी हेरांक खेंडून उलयनासता तांच्यो करण्यो पारखून दैवीक जाणटीकाय रुजू करया. देवातावन आयिल्ले देवाक पाटी वेताना सासणीक बाळच्या तसलो मोग, भावार्थ आनी भरवशातें आमचें जिवीत खंचोवया. देवाच्या मोगांत आमी एक जावन हर एकल्याक मान आनी गौरव दिवया.